Peter chapter 2 verse 9. You are chosen race, royal priesthood. तुम्ही देवाची विचून काडलेली पोरसां, देवाची मागलेली पोरसां. यादनिकी राजकूड. देवा म्हज्या तुवें म्हाका रुसला आनी हे घडये पर्यंत जिवो दवरला. देखून हांव तुजे मुखार सासंगी पडून नमस्कार करता. Book of Psalm 95 verse 6. Oh come, let us worship and bow down. हे आता ताचे मुखार सासंगी पडून ताका नमस्कार करूया. सोर रसन हे आता Gloria Tuti Muhima Aradanku Ovisube Studi Jesu Tarugamcho Moladito Muy mi bun raza Arga taka Wandan Moima Aradanku Ovi Kursi Sudi Jesu Tarukamcu Moladicto Muy mi umbrasa Man bagoya No man kuria Wanantaka Ovisube Studi Jesu Tarugamcho Moladito
me honraza. Hallelujah, hallelujah. हम चाह दोबारा hallelujah, 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 hallelujah. दुनियाच्या दुनिया तो म्हजो रोसणार म्हणून हांव मानून घेता आनी चड तुजे रोसणे बरोबर झाडां पेडां बरोबर सुर्या चंद्रिमा बरोबर दोंगर नदी बरोबर दिसा ना दिसता ते रोसणी बरोबर दुनिया तुजे मुखार हांव सगळें तुका भेटयता भारान चेपलेल्यांक जिवितान सांडलेल्यांक एक सूर्य वाटसूर जाल्ल्यांक जिवितान मोना मध्ये झुजतल्यांक दर एका राष्ट्राच्या मनशांक कितें भशेन भारत देशांतल्या सगळ्या तरणाट्यांक come and worship royal priesthood, come and praise Him, holy nation, worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Send your spirit, send your spirit, send your spirit. Send your spirit, send your spirit, send your spirit, send your spirit, send your spirit. I adore you, Jesus. I adore you, Jesus. I adore you, Jesus.
I adore you, Jesus. I adore you, Jesus. I adore you, Jesus. I adore you, Jesus. I adore you, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah.
आत्मीय म्हज्या सर्वेश्वराची स्तुती कर. जिवाचो सूर तुझ्या रोसणाराची स्तुती कर आता आणि सदांकाळ. सर्वेश्वराची स्तुती कर. तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना. महिमा से तेरी उस जगह को ऊपर जो भी चाहे तू यहाँ पर कर. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, हर बनकर मुझे बचाता है. जब मैं पुकारूं तोड़नाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है. जहाँ में तुमसा कोई नहीं, तुझको छोड़कर प्रभु यही नहीं. करने में तेरे को बस तेरे सामने, तुम्हें मेरा प्रभु
हालेलुया 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 सुख वाढल्या हालेलुया 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 कास्ताड्या हालेलुया 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 Sumia Jesu Aumpadki Sumia Jesu Aumpadki Mochika Kutguru Sumia Jesu Aumpadki Maka tunidorgur Dun du म्हज्या ऑपराचे खोत Dun बरबाफुरी दवफुलkur दोळ्ळेऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्वरान जाप
व्हडलेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्वरान जाप दिली. सर्वेस्परा म्हजे देवा, हांव तो दुडलिरो आनी उसको असो आवाज तुज्या कानार पडलो आनी तुजी काकलूत घसघशीत म्हजी देंवली. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक तारण मेळ्ळें. म्हजी कूड, म्हजें मौन आनी म्हजो आत्मो सूर म्हज्या खोट्यापणांतल्यान नितळ जावन म्हाका नवो मनीस जावं दी. Sanctify me, O God. Cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole. Sanctify me, O God. Cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole. सगळे व्हडल्यान Sanctify me, O God. Cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole. Sanctify me, O God. Cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole. Sanctify me, O God. Cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole. आनी पड व्हडल्यान देवाची काकूत आमच्या भुरग्या बाळांचेर खोटेपण कुत्तल्याचेर रागान शेताल्यांचेर पातकान शेताल्यांचेर द्वेस गर्व आपलेपण सैतानान देवसरान पातकान मेळेपणान बांदून दवरतल्यांची काकूत दोतोय. Sanctify me, O God. Cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole. Sanctify me, O God. Cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole.
सवें देव का कुसा कालते सवें देव उदार बोगसणे मागतल्यांक बोगसणे मेळटा काळजांत तांदूक धरून बोगसणे मागतल्यांक बोगसणे मेळटा जेजू खुर्सार खेळायलो तेन्ना दोग चोरांकूय खेळायले एकट्याक उजव्याक आनी दुसऱ्याक दाव्याक एकट्यान म्हळें तूं देवाचो पूत जाल्यार तुकाय आनी आमकांय सोडय दुसऱ्यान म्हळें एक आस्तीक तूं सापडलो आसतना मातूय देवाक भियेनाय आमकां आमच्या खोटेपणाक लागून हें फावो तुका हें मरण तुका ही लॉस तुका हें उणेपण फावो न्ही आसलें सायबा तूं सर्गीच्या आवय कुटान येताय तेन्ना म्हजो उडगास कर सायबा तूं सर्गीच्या आवय कुटान येताय तेन्ना म्हजो उडगास कर हांव तो चोर हांव तो पातकी हांव तो खोटो हांव तो नुस्तो सायबा तूं सर्गीच्या राजान येताय तेन्ना म्हशी काकूत कर सायबा तूं सर्गीच्या वैकुंठान येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर Sanctify me, O God. Cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole. सुमिया तनबाचे कडकडीत वोथार सर मनशा गोळा खातीर 3 वरां तुको सोरो आनी सर मनशांची काकलुतीचो शांतीचो बोगसण्याचो पावस उतरिलो ही काकलूत ही कृपा ही दया आनी करुणाय म्हाका तुज्या उस्कताक फावो कर Sanctify me, O God. Cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole. Sanctify me, O God. Cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole. If you make me clean, I will be clean. If you heal me, I will be healed.
If you touch me, and I will be the new creation. Touch my heart, touch my mind, touch my soul, touch my this sinful body. Heal us. Heal me, O Lord. Heal me, O Lord. Let the Lord touch each and every one. Second King chapter 20 verse 5. I have heard your prayers. Heard your prayers and seen your tears. तुझे मागणे हांवें आयकलां आनी तुझी दुकां हांवें पळयल्यात. First Peter chapter 2 verse 24. In your wounds, by his wounds, you have healed. ताच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. My soul, Savior, touch me and make me whole. I come into your presence
to seek refuge in you. You are my rock, my strength. Savior, make me Healer, heal me. Cleanse my soul. Savior, touch me and make me whole. Healer, heal me. Cleanse my soul. Savior, touch me and make me whole. I come into your presence to seek refuge in you. You are my rock, my strength. Make me whole. Be merciful to me, O Lord. Heal my pain. Take away my sadness, Lord. Fill me with your joy. Heal me. Cleanse my soul. Savior, touch me and make me whole. I come into your presence to seek refuge in you. You are my rock, my strength. Savior, make me whole. Healer, heal me. Cleanse my soul. Savior, touch me and make me whole. Healer, heal me. Cleanse my soul. Savior, touch me and make me whole. Be merciful to me, O Lord. Heal my fear. Take away my deepest fear. Fill me with your peace. Be merciful to me, O Lord. Heal my fear. Take away my deepest fear. Fill me with your peace. Healer, heal me. Cleanse my soul. Savior, touch me and make me whole. I come into your presence to seek refuge in you. You are my rock, my strength. Savior, make me whole. Healer, heal me. Cleanse my soul. Savior,
touch me, make me whole. I come into your presence to seek refuge in you. You are my rock, my strength. Make me whole. Heal me. Heal me. Heal me. Heal Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मोगचनो जायचं आमी कोसवता जायचं फादर म्हजे खातीर माग तुजी जायते मेसेजी जाय जाणांचे एकावंटे आसतात पूण जाय जाणां खातीर कितलेंय मागलें फादर कांय जालें ना थोडी फादर जायतीं वखदां घेतलीं पूण कांय बऱ्याक पडलें ना थोडीं दोतोरांक वखदांक शिंतात पूण कांय पावटी म्हाका असल्यो वस्तू मेळ्ळ्यात त्यो म्हणल्यार तुजो दोतोर तूंच तुजो दोतोर तूंच थोडे पाटी हांव म्हणटा आयदर यू आर हिलर ऑर किलर हांव म्हाकाच जिवेशी मारता आनी हांव तर म्हाकाच जिवेशी मारता हांव तर म्हजोच खुनी म्हाका आनी कोण राखतलो कोण वाटयतलो आनी अशे वेळार आमकां पेकोवंक बी फावो जायना वाय आय एम सेइंग आय एम किलिंग माय सेल्फ हांव म्हाकाच जिवेशी मारता कसो पयलें म्हणल्यार जायत पावटी आमकां पेकोवणी ना मेळपाक आमचे भितर राग आसा आमचें मन रागान भरलेलें आसा आमच्या काजा मनान केन्ना केन्ना
कोडसान भरलेली आसा. कितें भरलेलें आसा? कोडसान, बिटरनेस. आनी हे राग, हे कोडसाण कशी वेतली? मनान काळसान आसलो राग कोडसाण वेतली कशी? कशी वसूं येता? कशी वसूं येता? जिबेर तूं कोडसाण आहली, जिबेर इतली साकर घाल, कितें येतली? कितें येतली? कोडसाण येतली न्हू. पूण जिवितांत तूं कोडसाण आहा जाल्यार, राग आसा जाल्यार, कोडसाण आहा जाल्यार कशी वेतली? कितें करूंक फाव? ट्राय. आमी सांगलां आयकतली आनी विसरतली. जिबेर कोडसाण आहा जाल्यार इल्लें मों घाल, साकर घाल, गोड घाल. जीब कितें जातली? कितें जातली? पुतू कोडू जातली. कोडू सुटतली, गोड जातली. जिवितान कोडसाण आहा जाल्यार कशी वेतली? कितें कितें गरजेचें? नवसरणी. नवसरणी. व्हेरी गूड. कशी नवसरणी जातली? कम ऑन. व्हेरी गूड. व्हेरी गूड. कुमसार जावन. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. बाबडीनो, बोगसणें दिवन तूं बोगसणें दिशी, बोगसणें दी आनी पळय जिवितांत कोडसाण येना जाल्यार. बोगसणें दी आनी पळय हो राग वचना जाल्यार. बोगसणें दी आनी जिवीत गोड जायना पळय. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 म्हजे काय इगोजीन हांव सदांचे भाशेन विजिटाक गेल्लो. दोग शेजांनी झगडटाय सान्नी म्हड्यांनी, सांडी फुट्यांनी. आनी ती झगडटाय ती पळोवन म्हाका वचपाक बरें दिसलें ना. ती झगडटात आनी पावस कसलो आसतलो. गाळ्यांचो आश्रय पायन हांव पोतून गेलो आनी वसोंक ना. मुगोर वसोंक जालें ना. कांय दिसांनी पोतून गेलो, खबर घेतली आनी आयलो. हांवें कांय म्हणलें ना. थोड्या म्हयन्यांनी एक बायल आयली, सगळी रडत सारकी रडत. आनी ती कितें सांगता म्हाका समजलें ना. कितें सांगलें तिणें 3-4 पाटी सांगलें, पूण म्हाका समजना कितें सांगता ती. आनी मागीर म्हाका समजलें तिका ऑपरेशन आहा. आनी दोतोरान सांगलां ऑपरेशन रिस्की आहा म्हणून. ऑपरेशन कोत्ता आसता कितें जावंक शकता. आनी ती सगळी रडोन दुखांनी सारकी झऱ्यो. जाय तूं मागणें केलें उपरांत हांवें म्हणलें तुका ऑपरेशन कोती येवपाक जाय वो थिंगा ऑपरेशन तुजें निमणें. आपणाक ऑपरेशन कोण जेवपाक जाय. तूं मागणें कर. हांवें म्हणलें हांवें मागणें करून कांय फायदो ना तुजेर. हांवें मागणें करून कांय फायदो ना. तुका येवपाक जाय जाल्यार एक काम कर. रोखडेच म्हण लागली पुया तेका बक्षीत म्हूण सांगशा म्हण लागली. देवा बोगस तेका बक्षी म्हूण सांगशा म्हण लागली.
तेव्हा बोगस म्हणलें. मागीर तुका जेवपाक जाय ताका बोगस काय वेळ सारकें हांव मरो तयार आहा म्हण लागलो, मरो तयार आहा. पण हांव बुकशिपाक तयार हे मोर मुगो बाय, कित्याक म्हाका कितें सोदपाक येयला आनी दोतोरान कितें सोदपाक वयता. पुतून मागणें केलें, जाय तर मागणें केलें. आनी मागीर हांव म्हळें आतां मागणें करता. तूं जेजू कडेन येतलें म्हूण, जेजू म्हाका बोगोस, आनी हांव म्हज्या चुकलोल्यांक बक्षिता. जेजू म्हाका बोगोस आनी हांव म्हज्या चुकलोल्यांक बक्षिता. आनी परत सांगलें ऑपरेशन म्हणल्यार सारकें जाल्लें जाय. ऑपरेशना भायर सोदचे आदीं तिका सांग, आगो कितें जालें तें जालें, हांवें तूं कितें म्हळें आनी तुवें म्हाका कितें म्हळें, हांव ऑपरेशना वयता, म्हजे खातीर माग, भायर रावन म्हणून वच. फादर मुको जातलें, आगो बाय तूं गोडे न्हू, मुकोडे बी जातलें, म्हाकाय दुबाव येता. से आय फॉरगिव, हांव बक्षिता. तें आयकूं तें ना आयकूं, तुवें दारां वच आनी म्हूण, ती घरान आसूं ना आसूं म्हाका नाका. आवय आम तुका बक्षिलें, आवय आतां आमगेर येयलां, आमचे लय बक्षणे मागूंक येयलां, तेन्ना हांव हें सांगतालें. ते कितें म्हणटा तें म्हणूं तुका तर जेवपाक जाय ह्या संवसारान सासणीक जिवितान. तुका तर जेवपाक जाय ह्या संवसारान आनी सासणीक जिवितान. तूं पळय गेली आनी ऑपरेशन जावन शांत गेली वयता आसतना जें ऑपरेशन सगळें मारेखात म्हूण सांगलें. कितले बाटले रगत तयार घालूंक जाय आसलें, कितले दोतोर दवरूंक जाय आसले, कित्याक केन्ना कितें जायत म्हूण सांगपाक कितले दोतोर तयार दवरले. एक दोतोराची गरज ना आनी एक रोगत्याच्या थेंब्याची गरज ना. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. Either you are healer or killer. देव लेगून पावपाना आमकां. तूं तुजो पेकयणार वो तूं तुजोच कितें करपी, खून करपी. तीन भावण न्हू, काळजांतली मनांतली हो राग गेलो, एक कडसाण गेली, मनाक शांती येता. मनाक कितें येता, शांती येता. देखून देवा उतर म्हणटा ते पळयात, मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 14 and 15. Matthew chapter 6, 14 and 15. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो 14-15 पेज नंबर 1774. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बाप तुमकांय बक्षितलो. द फॉरगिवनेस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. बोगसणें हें भोव गरजेचें, स्पेशली पेकोवणी. जायते फावटीन भोगोन दिसता आमचे
भायर बी वेतात ते न्हू थोडे पाटी न्हू आवय बापायचेर बी राग द्वेश करून वेतात भोंगो दिसता हांव झुडूंक वेता हांव सगळें झाडां पाडां आलयतलो ना घेवन येतलो ना रे बाबा घरांतले भायर सरता आसतना एक बायल इतली रडटा फादर म्हजे पुतान हांव भायर वेता म्हूण सांगलें ना सांगूच ना आगे तुवें ताका बेसां दिवंक ना अरे बाबा ताणें वेता म्हूण म्हाका हूंय सांगलां पूत आवय बोगशिना मागीर जाय तो पूत कोसवलो आनी परदेसान मेलो बॉडी हाडपाक जायना म्हणटरी तुज्यो चुकी बक्षितल्यो जाल्यार आशिर्वाद मेळटलो जाल्यार खरेंच तुमी दुसऱ्याचे चुकी बक्षिशा जाल्यार तुमचो सर्गीचो बाप तुमचे चुकी बक्षितलो हांव कोणाक बक्षिना म्हाका कोणाक बक्षूं नाका म्हळ्यार म्हाकाच बक्षूंक नाका पूण काय सुरात हांवें दुसऱ्याक बक्षून दुसऱ्याक व्हडलें चड बरेंपण मेळना इफ यू वॉन्ट टू से दॅट 100% केलें जाल्यार आय वील से 75 to 80% म्हाका बरेंपण मेळटा कितलें 75 to 80% म्हाका बरेंपण मेळटा दुसऱ्या कडेन 10-20 जायत कडेन पूण हांव बक्षिता तेन्ना म्हाका बरेंपण मेळटा हें सिद्ध जाता प्रेज लॉर्ड हालेलुया खरेंच तुमी दुसऱ्याची चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बाप तुमचे चुकी बक्षितलो पूण तुमी दुसऱ्याक बक्षिना जशें जाल्यार तुमचो बाप तुमची चुकी बक्षिसो ना जेजू बी बोगोर म्हणटा तुजी पातकां बक्षली तुजी पातकां बक्षली आनी तुज्या बाबांतल्यान तूं बरो जालो थोडी बाबा बरी जावपा भोंगो दिसता म्हाका थोडी अशी पेशंट आहा दिसाक तांकां जेतले 50 बी टॅबलेटी खंयता बाबा बोगूस 50 टॅबलेट्स देवा केन्ना घेवपाचें आनी कितें आनी ती बॉडी बट बेस्ट मेडिसीन बरी वस्त बेकुणी मेळपाक तूं तर बोगसणें दिना तूं 100 लेगून वखदां आख्खी जिवीतभर लेगून वखदां घे बेकुणी मेळना प्रेज लॉर्ड हालेलुया दुसरी वस्त बेकुणी ना मेळपाक आमचे बाब नेवरेन सांगला ते भाशेन अनकन्फेस सीन कुंसार जालो ना थोडी कितें म्हणटा जाणा फादर 30 पातकां कोत्ता आनी कुंसार कित्याक जावपा जाय 30 पातकां कोत्ता म्हाका सांग तुमी न्हांवता तेन्ना चिकोल मोरलेस कसलो आसतलो केन्ना पयलीं आमी कलर आमी केन्ना कोत्ताले अशें लायन कसलो आसतलो कलर कसलो आसतलो चिखलाचो आमचे कुडीक कसलो आसतलो कातीक ब्लॅक टायप सदांच ब्लॅक आसतलो न्हू
मागीर थोडें दवरल्यार बरो न्हू हा सदां जशी सेंट कालो आकुतीस एक साक ताची मामीन ताका अशें मेळ्ळें हांगासर लोक जाय जाणां आसतलीं थोडे आमचे क्रिस्तांव कितें जाणा थोडे क्रिस्तांव जुदेव ते क्रिस्तांव ते पूण कितें जुदेव केन्ना येता ती गोंयचीन केन्ना येतले गुड फ्रायडे दिसा गुड फ्रायडे जुदेव क्रिस्तांव जुदेव अजून हात ते फकत गुड फ्रायडे येतले कोणा खुर्सार मारूंक जेजू खुर्सार मारूंक गुड फ्रायडे क्रिस्तांव जुदेव आसतले दुसरे आसतले न्हू दुसरे आसतले ते फकत मेल्ल्यांक पावपा येतात फाल्यां हांव एकशें मोत तेन्ना म्हणजे मोन्ना येता हांव मेल्ले क्रिस्तांव मेल्ल्या खातीर थोडे आसतले मोती माल जाल्यार या एका दिसाक काल्लो आकुतीस म्हणटो एक भुरगो 7 वर्सांची पिरायेर ताणें कुमण्याव घेतलो आनी अशें सांगतात तो दीस रात तो वत पडूं तो बरो ना जावं तो केन्नाच मीस चुकयना आसलो सगळे आपले वस्तू हो 7 वर्सांचो भुरगो जे साक ताणें पयलो कुमण्याव घेतलो तो मोरो पर्यंत हूंय निमणो कुमण्याव घेवन तो मेलो जस्ट 14 years बॉय 14 वर्सांचो भुरगो एका दिसाक हूंय ताका सांगलें ताची मामीन कित्याक लागून कितें तरी जालें आनी ताका सांगलें खंय एका दिसाक मिसा वचना जाल्यार कांय जायना रे बाबा आमगे एका दिसान एका वर्सा लेकून वचना जाल्यार कांय जायना म्हणटलें मिसा वचून कितें मेळटा आनी एक दिसाक एका म्हजे गोंयचेन न्हू एक दादलो आयलो आनी म्हाका सांगूंक लागलो फादर म्हण लागलो म्हजो चेडो ह्या वर्साक दोतोनीक येवपाक ना तुमी ताका क्रीम दितात जाल्यार दिया नाका मागीर कितें आहलें बाबा ना म्हणाल तो ह्या वर्साक SSC पावला वाव म्हळ्यार पयली फावट कोण एकटो SSC पावलो भुरगो मेळ्ळा म्हाका आनी कोणेच SSC करूंक ना मागीर सकाळीं कितें सकाळीं म्हणल्यार ताका ट्युशन आहा मागीर म्हणल्यार ताका ट्युशन आहा ह्या वर्साक तो कितेंय केल्यार दोतोरीक घेवपाक पावचो ना आनीक कुमण्याव मिसाक पावचें ना थोडो वगोस रावलो देवा तूं पाव म्हणलें आनी ताका सांगलें ह्या वर्साक दोतोनीक येवप ना मिसाक येवप ना बरे म्हाका सांग दोतनीक आनीक मिसाक हॉलिडे वॉट अबावट फूड ह्या वर्साक जेवतलो मरे बाबा तो ह्या वर्साक ताका न्हिदपाची न्हीद आहा मरे ताका ह्या वर्साक एक पावटी न्हांवतलो मरे तो जायत जाणां आमी अशी देवसाची वाट त्यो इगोज बॉर्न कुमसार नाका रेतीर नाका उरलेले सगळ्याक आनी एक साक एक बायलेक न्हू कुमण्याव दिना कित्याक कुमण्याव दिना ती सगळ्या भोंवता पूण फकत इगोची येना म्हळ्यार भोंवत बाबडीची सगळे भोंवता इगोचें येना बाबडी न्हू जायते पावटी स्पिरिच्युअल नीड आत्मे वाटेन जे पळ गरज आहले ते मेळना
येऊन देवा उतर सांगता जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 16 बरें कुमसार करप सगळ्या पातकाची दूख धरप म्हणल्यार चिकाडीच मन देवाक सांगप देवा हे म्हज्या काळजान मनान ये हे म्हज्या खोटेपणाचेर म्हाका हे खोटेपणांतली म्हाका सुटका दी जाकोबाची चीट 5वा आविसूर वडी 16 पेज नंबर 2208 म्हणटोच देवान तुमकां भलायकी दिवचे खातीर देवान तुमकां भलायकी दिवचे खातीर देवान म्हाका भलायकी दिवचे खातीर आमी कितें करचें खातीर एकामेकाक मुखार आपूण पातकी म्हूण वळखून घेयात आनी एकामेका पासत मागात देवाक मानवलेल्या मनशाचे खतखतीत मागण्यांक खूब बळ आसा हांव पातकी हांव अस्कोत हे म्हणपाक देवाची कृपेची गरज तो अस्कोत ती अस्कोत हो अस्कोत आयज जाय जाणां दादले येतात आनी बायलांचे कितें कितें सांगून वयतात देवा भुगूस थोडी बायलो येतात दादल्यांचे कितें कितें हांव कशें बिसुट्टा देवा भुगूस तकली सान चड जाता हें आयकोन आतां हांवें दुसरी पॉलिसी काडल्या कित्याक म्हाका इतलो वेळ ना नाव आय चेंज माय पॉलिसी आगो बाय पयलें न्हू बायल तुरी जाल्यार तुवें कितें वायट केल्लें सांग हांव वेळ मेळ्ळ्यार कोणाकय सांगू प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 वेळ मेळ्ळ्यार कोणाकय सांगया गोयल जाल्यार बायल येले आनी बायल आयली जाल्यार कोणा गेले गोवा गेले म्हणजे हांव पातकी म्हणटूच देवान तुमकां भलायकी दिवचे खातीर एकामेका मुखार आपूण पातकी म्हूण ओळखून घेवचे आय मस्ट देवा मुखार आनी भाव भयणां मुखार ओळखून घे हांव कितें पातकी हांव पातकी गो पातकी म्हणपाक सोंपें पातकार पातकी म्हणपाक सोंपें हांव पातकी आनी जेन्ना हांव पातकी म्हूण ओळखून घेता तेन्ना कोणाक भलायकी मेळटा कोणाक मेळटा म्हाका पूण जायते फावटी न्हू जाय जाणां जायते कोत्ता हांव भलायकी मेवना कित्याक हांव पातकी म्हूण ओळखून घेनात प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 पडरी सगळीं पातकां अशें कडेन आहा तितली गार्बेज उडय घरांतली कांय दवरनाका जिवितान मनान सगळें उडय तिसरें बावळ न्हू पेकोवणी ना मेळूंक मेवना कित्याक दुबाव डावट आनी अनभावार्थीपण कोण सांगता बरो जातलो म्हूण तूं स्वत मानिना कोण सांगता देव आहा म्हूण कोण सांगता देव आसा म्हूण कोण सांगता मागणें केल्यार बरें जाता म्हूण आयज आमची नेडारपण वाडटा आयची सायकोलॉजी आयची रिसर्च पळय आहा न्हू ते सांगता हे झाडांक लेगून खंय शिराप घाल झाडां कितें जातात मोडटात उदक माती घाल रे तूं पूण झाडांक लेगून खंय शिराप लागता झाडां लेगून मोडटात झाडांक लेगून झाडांची
आशीर्वाद घाल. ती झाडां खंय कितें जातात? वाडटा. वाडटात. बट बाबडी न्हू, हे झाडांक लेगून तरी आशीर्वाद आनी शिराप तर हे झाडांक लागता जाल्यार मनशाक कितें? प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जायते पावटी पिकोवणी मेळना. हांव बाबा दोन्ना. म्हज्या मनान परतून परतून कितें घुंवता? दुबाव, अनभाव ते पोट. देखून जाकोबाची चीट chapter 1 verse 6 and 8. पूण भावार्थान ती मागूंक जाय. पूण भावार्थान ती मागूंक जाय. कसलोच दुबाव धरिनासतना. फादर हांव बरी जातली, दोतोर हांव बरी जातली, दोतोर हांव साल्वार जातली. कितें? दुबाव पयलो. हो दुबाव कित्याक वाडटा? हांव देवाची बाबात दवरिना. विश्वास दवरिना. देवा तो सांगता ते आमकां, पूण बाबातान ती मागूंक जाय. कसलोच दुबाव दवरिनासतना. दुबाव दवरता ती वाऱ्यार हालता दोलता तसल्या दर्याच्या लारां सारकी. तेका तो कांय ना. सदां सांगता हांव पॉल म्हूण. आयकलां पॉल म्हूण आयकलां तुमी? भात आनीक पॉल. भात आनी पॉल. भात पळय न्हू, सारकें स्ट्रीट पडटलें. जिंगा उडयता थिंगा पडटलें. हांव कसो सजमलां तुमकां. भात तें उडयलां थिंगा पडटलें. पॉल आहा तें कितें जाता जाणा? अशें मारे मारले जाल्यार आनी अशें मारे मारले जाल्यार पॉल. जाय जाणा आमी पॉल, आमी घोटनात. कोणें नाका जालें कितें सांगलें गेलें. कोणें खोटेपण सांगलें खोटेपण गेलें. बरें चड वचना. आनी पॉलाक न्हू बरें मनीस मेळना. आनी पॉलाक लागून न्हू, हे पॉलाक लागून आमी सारकी तकली वयर काडटात. आनी सांगलें तुमकां, शेतान 2 भाशेन कोणसां आसतात. कितले भाशेची? 2 भाशेची. पयलीं सगळीं कोणसां न्हू अशीं उबी आसतात. आमी शेत पोसवलें म्हणटा हांव. आतां घडी कोणाक तें पळोवपाक मेळना. शेत येता तेन्ना कोणस उबें आसता. मागीर तितून भाताचो गोटो जर भरलो, तें कोणस कितें जाता? भागोवता. आनी ज्या कोणसांनी कांय ना तें कितें? तशींच उरता. तुवें ते एक भाताचो आसो म्हणटा आमी ग्रीन पळय आहा तो कांट चॅक करपाक गरज ना. ते कोणस तर बरें बागोवलां जाल्यार ह्या वर्सा शेत बरें पिकतलें. ती कोणसां जर बागोवंक ना तें सगळें कितें? पॉल. ते मागीर लिवन बी कांय फायदो ना. ते तितून कांयच ना. पूण जायती क्रिस्तांवां आमी आयज पॉल. भावात गोट ना. भावात कित्याक गोट ना? देवाची उतर ना. आनी देवाची उतर आयकप ना. आयज लोक हूंय सांगतात आवय फादर चड मिलाग्र जाता तें सेंटर खंयचें? अगो बाय हांव नको, खरेंच नको. फादर तो एक सांग तूं कितें एक ब्रदर हाडना, सिस्टर फादराक हाडना, तो सगळी मिलाग्र करता.
हांव नको बाय पूण हांव एकूच जाणा मिराळ करपी कोण देव हांव देवान कोणाक दिलें जाल्यार म्हणटकूच आमचो दुबाव चड कितें चडसो दुबाव देखून हे देवा उतरां आमकां मेळना पूण बाबात बाबातान ती मागणी मागूंक जाय कसोच दुबाव दवरिनासतना ती कसोच दुबाव दवरिनासतना दुबाव दवरतात ती वाऱ्यान हालता दोलता तसल्या दर्याच्या लारा सारकी जशी ओडून सदां ओतीर पावलांनी चलूंक असल्या मनशांनी आपूण मागता तें सर्वेस्परा कडचें आपूण घेतलोच म्हूण चिंतूंक फावना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाच्या घरा येता आसतना दुबाव दवरनाका, दुबाव उडय. देवा उतराची पातये मनशांची पातये नाका प्लीज. कोणाची पातये? देवाच्या उतराची संस्कारांची पातये. जे संस्कार आहात ताची पातये. कुंगटीक एक बेतीन घालता पातये ताचेर संस्कार लायता ताची पातये. आनी एक जायत सांगला हांवें थोडी न्हू एक साक हांव कोणाक संदेसांव लावपाक गेलो. म्हाका वेलो संदेसांव लावपाक आनी आमकां संदेसांव लायता आसतना तेल वचचें पडटा. तेल क्रिजम मास म्हणटा आमी ते वेळार बिशपा 3 भाशेचीं तेलां ही बिशप आशिर्वाद घालता. आनी ऑयल ऑफ सीख पिडेस्तांची मागणी दिवपाची तेल आसता. गेलो आनीक आख्खो हें दिलो. मागीर ती बायल रोखडेच परतून आयली. फादर मातशें हें तेल लाय न्हू. हें तेल लाय. आगो बाय आतांच बिशपान जे ब्लेस केल्लें तेल पिडेस्तांची मागणी तेल लायलां. ना फादर हें न्हू चड पावरफूल. 2 मातशी तेलां घेवन आयल्या. हें चड पावरफूल आनी हें मागीर लायत जाल्यार लाय फादर म्हणून हांवें लायलें तें पावरफूल न्हू. तें हें खंयसर हाडलें गो बाय तुवें? ना फादर हें न्हू हांव वेलांकांनी सान धाडलां तें म्हाका. वेलांकांनीचें चड पावरफूल आनी तें खंयचें? ना कोण न्हू आमगे एका जेरुजालेम गेल्लीं तें मी धाडलां हें. पण नाव ऑल इज मोर पावरफूल देन गॉड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. बाबा विश्वास कोणाचेरी? देवाचेर. वालांकांनीचे तेल लायनाकात म्हणून ना प्लीज. जेरुसलेम गेले यू यूज इट नो प्रॉब्लम. बट आमचो विश्वास कोणाचेर? बाबात कोणाचेर? पेकोवणी कोण हाडटा? हे वस्तू वरवीं कोण पेकयता? देव पेकयता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ते देवाची विश्वास दवर. बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 15 वर्स 26. सुटकेची पुस्तक 15वा अवसर वडी 26. ताणें म्हणलें 1526 पेज नंबर 100. उक्ती करात मातशी उक्ती करात. पळयात आहा जाल्यार पेज नंबर 100 1526 मेवला. Okay, we'll read together.
ताणे 26. म्हणलें ताणे म्हळें तुम्ही तुम्ही सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक तुमच्या देवाक चितान तुमच्या आयकत देवाक जाल्यार चितान आयकत जाल्यार जाल्यार लिसन द वर्ड ऑफ गॉड लिसन. आवर बॉडीज वॉन्ट टू स्पीक समथींग. तुजी कूड लेगून तुजे लायक उलोवंक सोदता. कितें म्हणलां हांवें? तुजी कूड लेगून तुजे लागीं उलोवंक शकता. उलोवंक सोदता पूण म्हाका वेळ ना कुडी आयकूंक. पुढे हांगासर देवा वचून सांगता सर्वेस्परा तुमचे देवाक चितान आयकत जाल्यार चितान लिसन द वर्ड ऑफ गॉड. देवाक आयक ताच्या दोळ्या मुखार नीट तें करशात जाल्यार ताच्यो आज्ञा पाळीत जाल्यार आनी ताचे नेम सांबाळशात सांबाळशात जाल्यार हांवें इजिप्तकारांची पिडा धाडलेल्यो तसल्यो एकूय तुमचेर धाडचो ना. जायत्यो पिडा आयल्यो इजिप्तकारांचेर जायत्यो. जितले पातक वाडटा तितले पिडा वाडटा. पुडगासुरा पातक वाडटा तशी पिडा वाडटा. हे कॅन्सर बी आमचे भुरगेपण आमी चड आयकूंकूच ना. आयज कॅन्सर इतलें वाडलां. कोणाक नेर्वांचें चड जालें म्हण आमी आयकूंक ना. आतां इतलें मेंटल सिकनेस वाडलां. आदी रेप म्हणटा आमी आयकूंकूच ना. आमी आयकूंक ना. चोरयो ना. कोणाक जड वयलो, कोणाक कोंब वयलो, कोणाक केड्यांक गोडाय वयलो आयकलें न्हू. कोणाक कोंब्या वयलो, कोणाक एक पोपाय वयली, कोणाक दोन नाल वयले. चोरयो मुखार खून बी व्हडले आमी आयकूंक नात. चाच पळय उडगास कोत्ता हांव ते मिनीनी बांदा सुकोरीन तियात्राचो एक खून जालो आनी तो खून तेजेर एक तियात्र बरयलो. नांव कितें? सुकोरीन. आवयस आतां पेपर बी चोवपाचें ना. आतां पेपर बी चोवपाचें. पातक वाडत आहा. पातक वाडत आसा आनी पातक वाडटा तशी पातकाची द वेज ऑफ सीन इज डेथ. जाणा तुमी हे पयलें वाचुया कितें म्हणटा. इजिप्तकारांची पेडा धाडल्यो तसल्यो आनीकूय तुमचेर धाडचो ना. कित्याक तुमकां पिडेंतली बरी करता तो सर्वेस्पोर हांवूच. आय एम द गॉड हू हिलथ दी. हांव तो देव तुमकां पिकयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बुक ऑफ Psalm 103 verse 2 and 3. फुडें तुमकां सांगलें पातक जशें वाडटा तशी कितें वाडटा? पिडा वाडटा. पातक वाडटा तशी पिडा वाडटा. एक सुरवण वाडटा तशी पिडा वाडटा. बोगसणें ना दिवप तशी पिडा वाडटा. द वेज ऑफ सीन इज डेथ. लेट्स सी द 2041 पेज नंबर 2041 Romans chapter 6 verse 23. मेवला 2041 verse 23. पातक वाडटा. ओन भावातीपण वाडटा. आपलेपण वाडटा. गर्व वाडटा. राग वाडटा. कुडसाण वाडटा. आनी कितें मनशाक मेळटा? कितें हाडटा मनशाचेर? कितें मनशाक मेळटा? येस या वाचूया 23. पातक दिता तो मुशारो मरण. पातक दिता तो मुशारो. द वेज ऑफ सीन इज डेथ. निराशीपण. एक सुरपण. कांय चितलें घरान आसा कांय ना. जेवण हा जेवण दिसना.
पुढे पातोक दिता तो मुशारो मरण देव दिता ते फुग्याचे देणे आमच्या सुम्या क्रिस्ताच्या एकवटान सासणीक जिवीत लिव विथ द लॉर्ड. म्हजी सवे रिगून रावात, म्हजी सवे रिगून रावात. And book of Psalm 103 verse 2 and 3. स्तोत्रांचे पुस्तक. देवान तर आमकां बक्षिली, देवा लागीं बोगसणें मागलें, आमी पिकोवली. 103 verse 2 and 3. आत्म्या म्हज्या सगळीं बरोबर. पेज नंबर 1011. 1011 वर्स 2. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरू नाका. नेवर फॉरगेट हिज ग्रेटनेस. पूण बरें जिवीत न्हू. आनी फावट सांगता हांव, कोण म्हाका सांगलो फादर न्हू एक 10 जाणांक न्हू आयज थँक्यू म्हणलें. कित्याक कितें दिलें ताणें? ना कांय दिवंक ना. ताणें म्हाका बेश्टी वीश केल्ली, गूड मॉर्निंग. हांवें म्हणलें थँक्यू, गूड मॉर्निंग. हांव मातशें हांसलीं. राती बरी झेम पडली. इवन जॉय, कुशालकाय. अगो बाय कशें आहा तूं, कशें आहा तूं? बरी कोणाचे उपकार विसर नाका, देवाचे उपकार विसर नाका. आयज एक लाख सुमार लोक मेला. कितलो लोक, मिलियन्स लोक उपाशी आहा. कितलो लोक श्वास घेवंक जायना. कितलो लोक हॉस्पिटलान आयसीयून आहा. कितें घातला? ऑक्सिजन घातला. तुका घातला? तुका घातला ना. कितल्या लोकांक सांगलें तेजी आनी कांय वॉरंटी गॅरंटी कांय ना. ते आनी थोड्या वर्सांनी आनी थोड्या वरान टक 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 कोन्न कितें जातलें? तुजें अशें घडलां ना. तुका देवाक कितें कर? वाखाण आर्गां दी. सी यू प्रेज गॉड एंड सी दॅट पावर. पण देवा उतर कितें म्हणटा? आनी पड वाचुया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरू नाका. देवान कितें दिलां? खुशाल जा. आनी देवा उतरचे खानार पडटा. आनी देवा उतर आयकूंक कितलो लोक रावता पूण तांकां मेळना. आयज जेजूक पळयताय, मिसान वांटो घेताय. ही भाव भयणां तूं मेळ्ळें, कोण तरी मेळ्ळ्यान जाप कर. कशें आहात बाय तुमी? मागीर तो सगळे तुजे अपमान बक्षिता. ऑल युअर सिन्स गॉड फॉरगिव्स. सगळे तुजे अपमान बक्षिता. सगळ्या वायटाक वखद दिता. सगळ्या वायटाक वखद लायता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. दोतोर कडेन सांगत हेका म्हजेलें वखद ना. फाल्यां कोणाक काडपाचो आहा, ताका सांगलां ताका वखद कांय ना म्हूण. हांवें तांकां सांगलां देवा कडेन वखद ना म्हणलोलें दुयेंस ना म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. दोतोर सांगता एका वखद कांय ना. पूण देवा कडेन वखद नासलें दुयेंस ना. देवा उतर सांगता तो सगळे तुजे अपमान बक्षिता. सगळ्या वायटाक वखद लायता. तो तुजें जिवीत कोणांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कणवाळेचो मुकुट घालता. तो तुजें जिवीत देण्यांनी भरता. आनी गरुडा परी तुका नव्यान पिरायेचो करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. थोडो वेळ आमचे दोळे बंद करूया. थोडो वेळ आमचे दोळे बंद करूया. जेजूची नदर मारुया.
जेजूची आमची नदर मारुया. जेजू, हांव म्हजे चुकल्यांक बक्षिता. म्हाका बोगूस. जेजू, हांव सगळ्या म्हज्या पातकाची दूख धरता. जेजू, म्हाका बोगूस. जेजू, जायते फावटी हांव वखदांचेर दोतोरांचेर तुजे दुबाव उलय. म्हाका बोगूस. जेजू, जायते फावटी तुजें उतर हांवें आयकूंक ना. हें उतर म्हाका पिकोवणी हाडटा. हे संस्कार म्हाका पिकोवणी हाडटा. तुजें मांस रगत म्हाका सासणीक जिवी दिता. Kaye babu pois kurmochidu pikone adia karsa mogar kur baotu जेजूच्या काजंतले वावळे ते रगत आनी उदक आमकां नितळ करता. सगळ्या मनशाक तारून हाडटा. जिव्या उदकाय बाबो पयस कर मोचें दूख पिकोणी आडिया काळजा मोगाड kur बावो तू. जिव्या उदकाय बाबो पयस कर मोचें दूख पिकोणी आडिया काळजा मोगार kur बावो तू. निर्मल काळीज मन मोचे मोगाक आशेले मोगा बिणे पिसुळ्ळा. जेजू तुवें गोडची निर्मल काळीज मन मोचे मोगाक आशेले मोगा बिणे पिसुळ्ळा. जेजू तुवें गोडची living water flow sip away my pain. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Living water flow sip away my pain. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Cares and worries get me down. Fear of failure fill my day. When I am lost and all alone, help me Lord to find your way.
Cares and worries get me down. Fear of failure fill my day. When I am lost and all alone, help me, Lord, to find your way. ताच्या काळजांतले वावले ते रगत आनी उदक, ताच्या काळजांतले वावले ते रगत मनशा कुळाक पिकोवणी हाडटा. Book of Psalm 62 अशें म्हणटा, सर्वेस्पराची विस्वास दवर, सर्वेस्पराची विस्वास दवर, आनी सगळे तुजे काळजाचे उस्के, सगळे तुजे काळजाचे उस्के ताच्या काळजान घाल. सर्वेस्पराची विस्वास दवर आनी सगळे तुजे काळजाचे उस्के ताच्या काळजान घाल. एकलोच तो तुजें थारोवन, एकलोच तो म्हजी शेरोन, एकलोच तो म्हजो देव.